Panchayat takes initiative for Tobacco Mukt Panchayat awareness drive. Workshops held for Bardes and Bichole Panchayat at State Institute Mapsa. A special orientation workshop on Tobacco Mukt Panchayat was held at State Institute Old Ajilo Mapsa for village panchayat secretaries of Bardes and Bichole. Best person institution. At the workshop, officials discussed strategies to make village level public space and business tobacco free. The village panchayat of Thivim takes initiative to spread awareness among restaurants and pan shops about displaying no smoking zone boards and prohibiting the sale of tobacco products to minor below 18 years. Speaking to Goikarpond, Sarpanch Mr. Michael Fernandez said the panchayat will create awareness among shopkeepers and businesses, and if necessary will take actions against those who violate the rules to comply with the anti-tobacco guidelines. काल आमकां एक ओल्ड आजिलोन हें आहलो कॅम्प आहलो टोबॅको फ्री करपाक वेरियस हें तेंच्यांनी आमकां सांगलां ते हितून तेंचे आयकून आमी आमचे गांवा भितर विलेजी भितर टोबॅको फ्री करपाक आमी वाग करतले जे जाग्यांचेर कितें हॉटेल आहा हॉस्पिटल आहा चर्च आहा टेंपल आहा तितर आमी कितें तरी बोर्ड लावन अवेरनेस करपाक जाता तितले आमचे प्रयत्न करतले हें करचे पयलीं आमी आमचे विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी आहा आमची पंचायत बॉडी आहा ग्राम सभा आहा हे हांकां आमी सगळ्याक घालून रेजोल्युशन पास करून फुडलो स्टेप घेतले आनी जाता तितले प्रयत्न करतले आमचे थिवी विलेजी भितर टोबॅको फ्री करपाक आमी वावुरतले रेस्टॉरंट वाले आहा हॉटेल वाले आहा तांकां आमी आपोवन आमची मिटींग जाल्या उपरांत तांकां आपोवन तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन जे सुवातेर नो स्मोकींग झोन आहा ते सुवातेर सिगरेट बिगरेट ओडून दिवप ना हें अवेरनेस करतले आनी गांवां भितरूय आमी जे आमचे गांवान असले अंडर एज भुरगे सिगरेट ओडटात हें करतात तांकां फ्री करपाक लागून ते भुरग्यांक बरे हेल्थ वायज वचपाक असले नाका तसले हितून व्यसनान वचप ना म्हणून आमी जाता तितले प्रयत्न करून फुडें वयतले जरी तरी आसतना आमकां कितें तरी इतलें सांगून करून तो आमकां दिताना वो विकताना तेचे त्या भुरग्यांक ल्हान मेवलो जाल्यार वॉटेवर फायन्स आमच्यो आसतल्यो त्यो आमी फुडें तांकां सांगून करून आयकोना जाल्यार फायन्स मारतले. The program aims to strengthen local enforcement, raise public awareness on harm of tobacco, and support Goa's goal of healthier smoke-free community. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.